नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. भाजपा मोगो युतीची घोषणा. भाजपा लढयतली 31 जागे, मोगो 8. एका जाग्यार अपक्षांक तेंको. नितीन गडकरीचे हजेरेंत घोषणा. उमेदवारांची घोषणा सोमारा. श्रीपाद आतां म्हणटा वेंचणूक लडोवपाची इत्सा ना. मोगोन सरकाराचो तेंको काडलो. मडकय, प्रियोळ, फोंडे, केपें, दाबोळी, नुवें, बाणावली आनी थियेच्यान पक्ष लडयतलो वेंचणूक. उमेदवारांची घोषणा सोमारा. काणकोणा आडकले काँग्रेसीचे उमेदवारांचे दुसरे लिस्ट येवपाचें आशिल्लें आयतारा. विजय पै खोत काय इजिदोर फेर्नांडीस निर्णय जायना. 2 गटांचे लॉबिंग. लिस्ट येतलें सोमारा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान वेंचणुकेंत भाजपा मोगो युतीक जाहीर केलो तेंको. मंच वेंचणुकेंत वावरतलो काँग्रेसी आड. मंचान केली पालक महासंघाची थापणूक. फुडली 15 गांवांनी मतदारांची जागृताय. आनी खेळा मळार पुणे फुटबॉल क्लबान धेपो स्पोर्ट्स क्लबाक दिलो जबरदस्त शॉक. इझुमी आराडाच्या गोलान बदल्ले मॅचीचें चित्र. मात धेपो पंगड 5 पॉयंटांनी इस्ट बंगाला मुखार. आतां खबरो विस्तारान. निमणे भाजपा मोगो मदीं युती जाली. भाजपान मोगो खातीर 8 जागे सोडल्यात. भाजपा 31 जाग्यांचेर वेंचणूक लडयतलो. एका सुवातेर ते अपक्षाक तेंको दितले. भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरींनी घोशणा केली. आयतारा सांजे भाजपाचे केंद्रीय वेंचणूक समितीची दिल्ली बसका जाली. अधिकृत रितीन भाजपाच्या उमेदवारांची सोमारा घोशणा जातली अशें पक्षाच्या सुत्रांनी सांगलां. मात उमेदवारी जाहीर जातकीर श्रीपाद नायक आतां म्हणटा प्रचाराक वेळ खंय कमी आशिल्ल्यान तो वेंचणूक लडोवंक सोदिना. आणि गोव्यामध्ये निश्चितपणे माझा दृढ विश्वास आहे की भारतीय जनता पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी यांचं मिळून आमचं सरकार गोव्यामध्ये निश्चित येईल असा माझा 99% नाही 101% मला पूर्ण विश्वास आहे. ही अलायन्स झाली ही इथल्या जनतेची नैसर्गिक अपेक्षा आमच्या दोघांकडून होती. तिवीन, प्रियोल, पोंडा, मडकई, डोबोलीन, निवेम, हे काय बाणावलीम अँड केपे या 8 मतदारसंघ आम्ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी करता सोडले. आणि हा जो कुंभारजुवे हा मतदारसंघ जो आहे इथे दोघेही आम्ही मिळून इंडिपेंडेंट उमेदवाराचं समर्थन करणार आहे. आणि बाकी 31 जागा ज्या उरतात त्या भारतीय जनता पार्टी लढणार आहे. Now the chapter is closed. Now it is party has been already. No, this is my press conference. I want. Already, I have fully discussed this issue with Sripadji. He is a very respectable, popular, dignified leader of the party. He also leads the party on national level. He is an ex-central minister. At the same time, I have discussed with him, and I request him that it can be appropriate thing if we can contest the election from Goa. Do you wish to project your chief ministerial candidate? Already, Manohar Parrikar, Sripad Naik, and our president, they are all our respectable leaders. Now we have alliance with Maharashtrawadi Gomantak Party. Davdikarji also the leader of the party. We will fight this election under the leadership of all these leaders, and we will decide who will be the leader. That will decide afterwards. आज रात्री 8:30 वाजता माझ्याकडे पार्लमेंटरी बोर्डाची मीटिंग आहे. मला इथून आता बनारसला जायचं आहे आणि मी उत्तर प्रदेशच्या कॅम्पेनवर आहे. आणि रात्री संध्याकाळी 7:30-8 पर्यंत मी पण दिल्लीत पोहोचेल. गोव्याची पण आमचे पदाधिकारी येतील आणि आज रात्री पार्लमेंटरी बोर्डाची मीटिंग होईल. त्यात गोव्याचे अध्यक्ष साधारण जेवढी नावं घेऊन येतील त्याच्यावर विचार होईल. आणि मला असं वाटतं की आज रात्री किंवा उद्या सकाळी नावं जाहीर होतील.
निमणे भाजपा वांगडा युती करचे कांय खीण पयलीं मोगोन काँग्रेस सरकाराक दिल्लो तेको काडून घेतलो. मोगो 8 जाग्यांचेर वेंचणूक लडयतलो. प्रियोळ, मडकय, फोंडे, केपें, नुवें, बाणावले, दाबोळी आनी थिये मोगो उमेदवार घालतले. सोमारा पक्षाचे केंद्रीय समितीची बसका जाले उपरांत सांजे मेरेन मोगो आपले उमेदवार जाहीर करतलो. आशिल्लो तो पाठिंबो आमी काडून घेतिल्लो आसा. फुडल्या हेका आमी आज निवडणुकीक वता आनी भाजपा कडेन अलायन्स करून आमी निवडणुकीक वता. पाठिंब्याचें लेटर आमी ऑलरेडी धाडिल्लें आसा. पाठिंबो काडिल्ल्याची लेटरां आमी धाडिल्लीं आसा. ती तुमचे कडेन सगळ्यांक कॉपी आमी सकाळी धाडल्या. गव्हर्नर, स्पीकर राजीनामा दिलो त्या टायमार पाठिंबा काढून नाशिल्लो. ना रिझोल्युशन घेतिल्लें. धाडी नाशिल्लो. ऑफिशियली डिक्लेअर करून नाशिल्लें आमी. ऑफिशियली डिक्लेअर करून आज धाडलें आमी सकाळी. गव्हर्नर, सीएम एंड स्पीकर दोगांनी राजीनामो दिलो. विथड्रॉ केल्लेच न्ही. हांवें कदंबा ट्रान्सपोर्टेचो दिल्लो, ताणें 4 दीस पयलीं हेचो दिल्लो. कितें फक्त ऑफिशियल अनाउन्समेंट जावन नाशिल्लो. तो अनाउन्समेंट हांव पयलीं करता. रिजन कितें तुमी काँग्रेसाक सोडपाक आनी आतां पळय रिजन कितें म्हणल्यार लोकांच्या आग्रास, जनतेच्या आग्रास्त आमी हो निर्णय घेतिल्लो आसता. जनतेक आज गोंयभर भाजपा मोगो युती जाय अशें आमकां संकेत परत परत सगळे वटेन दिताले. आनी मोगो पक्ष हो एक असो पक्ष जाणें सदांच गोंयच्या हिताचें आनी जनतेच्या हिताचें पयलीं बसून पळयल्लें आसा. जर तर गोंयचे सगळ्यांक अन्याय जाता असो दिसता, सगळ्यांक अन्याय जाता असो दिसला आनी त्या खातीर ह्या अन्याय विरुद्ध लडपा खातीर आज आमी हो निर्णय घेता. कसलो अन्याय म्हणल्यार कितें? गोंयचे जनतेक दिसता की सरकार बरोबर चलना. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आसा, मायनींग इश्यूज आसा, म्हारगाय आसा, खूब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इश्यू इज द मेन इश्यू आसा. कळिल्लें पूण आमी राविल्ले आमकां दबाव अंडर काँग्रेसीन दवरले. हे तुमकां प्रत्येकाक खबर. Some of the ministers were corrupt, I told. Government is not corrupt. Some of the ministers are corrupt. Still I am saying that. Overall government was not corrupt. Some of the minister was too much corrupt. काणकोणा वेल्यान काँग्रेसीच्या उमेदवारांचें दुसरें लिस्ट आडकलां. आयतारा दुसरें लिस्ट येवपाचें आशिल्लें, पूण काणकोणा विजय पै खोत काय इजिदोर फेर्नांडीस हाचेर अजून निर्णय जायना. काँग्रेसींतले उत्तरेंतल्या एका गटान इजिदोरा खातीर जाल्यार दक्षिणेंतल्या एका गटान विजया खातीर नेट धरला. शेनवारा काँग्रेसीन तांचे 33 उमेदवारांतले 22 उमेदवार जाहीर केल्ले. 7 जागे राष्ट्रवादीक सोडल्यात. काँग्रेसच्या उरिल्ल्या उमेदवारांची नांवां आयतारा जाहीर जावपाची आसली. आयतारा सांजे 4 मेरेन नांवां जाहीर जावपाची शक्यता आसली, पूण ऐन त्या वेळार काणकोणच्या सिटाचेर कोफुसांव जाल्ल्यान ही नांवां जाहीर जावपाची उरली. काणकोणच्या सिटाचें कोफुसांव सध्या दिल्ली सोडप चालू आसा. काँग्रेसची उरिल्ली एकूण 11 नांवां जाहीर जावपाची आसात. ह्या 11 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी फ्रंट रनर आसात ते अशे: धाकू मडकयकार, पिरवळ; रितेश रवी नायक, मडकय; विजय सरदेसाय, फातोड्डा; संकल्प आमोणकार, मुरगांव; आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, कुर्तोलीम; पांडुरंग मडकयकार, कुमारजुवा; वालंका आलेमांव, बाणावले; जेनिफर मोन्सरात, तालिगांव; उदय पालयेकार, शिवोलीम. सावर्डे सध्या मायनॉरिटीक दिवपाचो काँग्रेसचो विचार आसात. काणकोणच्या सिटाचें कोफुसांव जावन आशिल्लें जाल्यार आयज काँग्रेसची सगळी उमेदवारांची नांवां जाहीर जावपाची. काणकोण सध्या इजिदोर फर्नांडीस आनी विजय पै खोता मदीं कोफुसांव चालू आसा. दिगंबर कामतीचो कॅम्प विजय पै खोता खातीर लॉबिंग करता, नाल्यार प्रताप सिंग राणे आनी बाबुशाचो कॅम्प इजिदोर फर्नांडीसा खातीर. ह्या काणकोण सिटाचें कोफुसांव सोडोवपाचें काम सध्या दिल्ली चालू आसा. हे काणकोणचें कोफुसांव रातया मेरेन सुटलें जाल्यार सोमारा सकाळी मेरेन काँग्रेसची सगळीं उमेदवारांची नांवां जाहीर जातलीं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. आतां एक वेवसायीक विसव.